मोगाचनो बोपोयत हप्तो आम्ही आराम केला. आज तावन भगिवंत हप्तोचो त्रिदूम आम्ही सुरवात करता. जेजू आमच्या सोडूनदाराची जिणेंतली आमची सोडूनची पोट घडिता आज तावन आम्ही नियाळताव आणि संभ्रमताव. आज आम्ही सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास काढ संभ्रम चलयताव. आमच्या आत्मसो पोस करच्याक पोत एकोरीस घडलो दीस आनी हो एकोरीस्त पोत संस्कार क्रिस्ती पडचेक दिसपट्टे लाभच्याक व्हडदीसो संस्कार घडलो दीस. तशेंच पेलाच्या मोगाचो उपादेश नवो उपादेश जावन दिल्लो दीस. आयच्या संभ्रमाक मनादीक लुईस पावलसोस निवृत्त गवळी बापाक आनी संगता याजकांक आनी सर्व आस्ताच्या निवास्यांक स्वागत. आम्ही आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्सात बोड लेकूंक जाय. ताचे ते आमकां सोडवो जिवीत आनी जीवन पो ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देव आमची दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांको आनी आमची दया करूं. आमी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्सात व्हड लेकूंक जाय. ताचे ते आमकां सोडवो जिवीत आनी जीवन पो ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देव आमची दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांको आनी आमची दया करूं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, जेजूच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमाक आमी हजर आसाव. करेजमाचे 40 दीस आता भगवंत हप्त्यांत आमी मेळोन त्या भगवंत हप्त्या मुखांतर ते आमी अखेर करता. आणि ह्या 40 दिसांनी आमी मागणे प्रायजीत दान धर्म उपास करण जेजूच्या कश्टांचो नियाळ करण आमी भक्तीपणान करचिल्यात. आणि आता आज ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस भगवंत हप्त्याच्या आमी सोम्याच्या जेवणाच्या संभ्रमांत हजर जावन जेजून येवकरीस घडणं आमच्या सवय सदांच रावोंक आशा ताका आसली ती तो पूर्ण करता येवकरीस घडून. आणि प्रत्येक तरान तो संभ्रम आज आमी चलयता. आणि आता हे मिसाच्या बलिदाना मुखांतर तेंच सोम्याचें जेवण आमी परत परत उडासा करता. आणि हे निमाणे जेवणाचो संभ्रम ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी आचरण करता आसतना पवत्या परी हे मिसाच्या बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणे मागया. संगता आमी म्हणया, आओ पातकी सर देवाक
आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंतान संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करा प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टाक सोमसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया बहु मोगाळ बापा आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकच पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणे जेवण केले आणि ते संसार सरापर्यंत नवे बलिदान कशे आम्ही करचे म्हूण ताणें फरमायले त्याच रातीच्या बहु पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतले तुझे दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हण मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप इजिप्तान सरस्परान मोइजेक आनी आरोना म्हळे
हो म्हयनो तुमकां 4 म्हयन्यापैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जाय जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेच आयब नासलेले, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दारवटांच्या 2 खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी ते खावंक जाय. हे परी तुमी ते खावंक जाय. तुमच्या कमरा पाटो बांदा, पांयां वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीन ते खाया. सरस्पराच्या माना संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातींक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सरस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक पुना जातले. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नाशाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सरस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींतल्यान संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतरके. देवाचे उपकार. आम्ही अर्गां दिवंक शेवंताव ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आम्ही अर्घां दिवंक शेवंताव ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्परा, ताणे म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सडवणे कर्गा दिवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव हांव वाखणतलो. आम्ही अर्घां दिवंक शेवंताव ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादी. हांव तुजो साकर तुजे साकर सोपून
मोजो सांगली तुवे मोडून उडयलाय. आम्ही अर्घा देऊन शेवताव ती संस्काराची काम ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्घा बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. आम्ही अर्घा देऊन शेवताव ती संस्काराची काम ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आम्ही अर्घा देऊन शेवताव ती संस्काराची काम ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. दुसरें वाचप सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उडगासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही कास पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण ते येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतरे. देवाचे वडकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. एकनोपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशे हांवें तुमचो मोग केलो तशे तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदी जेजू वो संसार सांडून बापा सरची वेची आपली वेळगडी लागी पावली म्हणून जाण आसलो. संसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूच घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवाताई पाटी वेता म्हण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपल्या वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पाय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान तो पुसूंक लागलो.
तो सिमांव पेद्रू ताचे सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय. जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी आमकां धुयजय म्हण गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक गातान पराधीन करतलो कोण म्हण तो जाणासलो, देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्ल्या उपरांत आपलें वयलें वस्त्र परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हूण ताणें विचारलें. तुमी म्हाका मेस्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरींच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतार हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तराक आमी पावल्या. करेजमाचे 40 दीस आमी व्हडा भक्तीपणान आचरण केल्ले. आमच्या ताळवेर शिंज घालून आमी करेजम ह्या पवित्र काळ सुरू केल्लो. आनी त्या दीस आमकां प्रत्येक तरान उलो आसलो. आमी हे 40 दीस मागण्यान उपास करन दान धर्म करन भक्तीपणान करचुंचाक. ताचे शिवाय आमी ह्या 40 दिसांनी जेजूच्या कश्टांचो उडास काडून नियाळ करून कुर्साच्या वाटेंत आमी भाग घेतला. पवित्र पुस्तकांत आमी चड आनी चड गमान दिवन पवित्र पुस्तक वांजेल वाचूंक आमी चड प्रयत्न केला. आनी अशें हे करेजमाचे प्राजीत काळाचे 40 दीस आमी भक्तीपणान करचून आतां आमी भाग्यवंत हप्त्याक येवन पावल्या. आज भगवंत हप्त्यांत निमाणो ब्रेस्तार. निमाणो कित्याक? निमाणो कित्याक म्हळ्यार हाचे उपरांतलो ब्रेस्तार जेजूक मेळना. फाल्यां निमाणो शुक्रार, त्या दीस तो ताच्या मरणाचो दीस. देखून आज एकच दीस ताका मेळ्ळा. हो देखून ताच्या जिणेचो निमाणो दीस हो निमाणो ब्रेस्तार. तो निमाणो ब्रेस्तार आमी आचरण करूंक हांगासर आसा. आज ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा ताच्या निमाण्या जेवणाचो आमी उडास करता. जेजून ताच्या शिसा सांगाता निमाणे जेवण जेवंक तो बसता. तो म्हणटा, व्हडा आशेन हांव आशेलो. हें जेवण कश्ट सोंसच्या पयलें तुमच्या सांगाता जेवंक. व्हडा आशेन जेजूची आशा तो तांकां कळयता. हे निमाण्या जेवणार
ते बसल्यात आणि या जेवणाच्या वेळार येन तो सांगता तुमच्या सांगता हे जेवण जेवंक म्हाका मस्तू आशा आनी देखून हांगासर तो ताच्या शिसांक सांगता घेवन हे जेवण जेवंक तो प्रारंभ करता. ताचे शिस्त ताका मस्तू मोगाचे जावन आसले. तांकां ताणें आपयलें आनी सगळी सोडून ताच्या फाटल्यान ते गेल्ले आनी देखून तांकां तो ताच्या सांगाताच दवरतालो. खंय तो गेलो ताच्या सांगाता तो व्हरतालो. तांचे कडेन मोगान उलयतालो. सासान जिविताची विशेष संगती तांचे कडेन तो उलयतालो पूण तांकां कांय समजनासलें शिकप नासलें. ते सादे मनीस पूण जेजूचो पाटलाव करून ते आयिल्ले आनी जेजू तांकां केदाळय मोगान तांचे कडेन उलयतालो. तांकां कितें गरज आसा कसली समस्या आसल्यार ते तो परिहार करून दितालो. ताच्या विरोध फरिजेवन शास्त्री कितें उलयलें जाल्यार तो तक्षण तांच्या पट्टीक रावन फरिजेवांक आनी शास्त्रींचे तोंड दाखयतालो. कित्याक ताका ताच्या शिसांचो मस्तू मोग आसलो आनी देखून तो म्हणटा त्या मोगान आशेन हांव आशिल्लो हें जेवण तुमचे सांगता हांवें कश्ट सोंसच्या पयलें जेवच्याक म्हणून. कश्ट सोंसून उपरांत तो कुर्साचें मरण मरोंक तो वेतलो. देखून हें जेवण निमाणें जेवण तो जेवता. ह्या निमाण्या जेवणार 3 संगती घडतात. पयलें तो शिसांचे पांय धुता आनी दुसरें तो एक नवो उपादेश तांकां दिता आनी तिसरें तो येवकरिस्त आनी याजक मणियारपण घडटा. ह्यो 3 संगती त्या निमाण्या ब्रेस्तारा त्या जेवणार त्यो घडतात. पयलें जेजून ताच्या शिसांचे पांय धुले हाचो वांजेल आमी आयकलो. जेजू कितें केलें म्हणून जेवणार आसतना तो उठलो. ताच्या बैली मुस्ताकी काण दवरली. पेंगटाक एक तुवालो ताणें बांदलो आनी वचोन ताच्या शिसांचे ताणें पांय धुले. हें वांजेलांत आमी आयकलें जेजून कितें केलें म्हणून. शिसांचे पांय मेस्त्रीन धुले. हें सगळें उलटा जालें. जुदेवांच्या रिवाजे प्रमाणे शिस तांच्या मेस्त्रीचे पांय धुताले. सेवक धनियाचे पांय धुताले. शिवाय धनी ताच्या सेवकांचे न्हय. मेस्त्री शिसांचे पांय धुवचे न्हय. पूण हांगासर जेजू उलटेंच करता. जेजू मेस्त्री तो सोमी ताच्या शिसांचे तो पांय धुता आनी म्हणटा तो हांव तुमचो मेस्त्री आनी सोमी. हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें तुमकां एक देख दिल्या तुमी तशेंच करच्या खातीर. अशें जेजू तांकां ह्या तेंचे पांय धुवन असलो संदेश दिता. कितें आमी हातूंत शिकचें? भावांनो भयणीनो, जेजूचें खालतेपण, जेजूचें सादेपण हांगासर दिसून येता. तो मेस्त्री ताच्या शिसांचे पांय धुता. तो म्हणटा हांवें तें केलें जाल्यार तुमी तशेंच करा. सेवा दिवन खालतेपणान तुमी हें करूंक तो उलो दिता. आमी ही सेवा आमच्या पवित्र सभेंत मस्त विशेष रितीन विविध रितीन जावची पळयता न्ही. आमच्यो आस्पत्र्यो आसात, आमचे आश्रय आसात. हांगास एक व्हडले एक गडीत आसा. हे आश्रम
संत अंतोनीच्या मानाक उगडलो आश्रोवो हांगासर तुमची सेवा जाता. तुमच्यो गरजो हांगासर त्यो कितें आसा त्यो सुदारसून व्हरतात. तेंचे जेजून म्हणलें कितें हांवें तुमकां केलें तशें तुमी करा. सेवा हांगासर भरपूर जाता. जेजून निमाण्या ब्रेस्तरा दिल्लें आपणें हांगासर रुजू जाता म्हणलें आमी समजून काड घेया. देवाक मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी अर्गां दिवया. जेजून आमकां दिल्लो उलो हांगासर जारी जाता देखून प्रत्येक तरान जेजूक जावं अर्गां. दुसरें हांगासर जेजून ताच्या निमाण्या जेवणार नवो उपादेश दिलो. नवो उपादेश. नवो कित्याक? मोइजेचे कानुना प्रमाणे तांकां उपादेश आसले आनी कितें सांगतालो तो उपादेश? तुका कितें केलां तशेंच ताका फाटीं कर. तुका एकल्यान मारल्यार ताका फाटीं मार. तुका जर तर एकल्यान कितें केपडायो केल्यात, कितें तुका नागयलां तशेंच ताकाय कर. दांताक दांत, दोळ्याक दोळो अशें मोइजेचें कानून जुदेवांक आसलें. पूण जेजू म्हणटा हांव एक नवो उपदेश तुमकां दिता. नवो उपदेश कसलो? नवो उपदेश जेजू म्हणटा जर तर तुज्या उजव्या पोल्याक कोण मारता फाटीं मारी नाका. तुजो दावो पोलोय दाखय. जर तर तुका एकलो एक मैल येवंक फोर्स करता आनी 2 मैलां चड कुशेन तूं चल. जर तर तुजें शेल जर तर कोण तो वण काडटा तुजो कोटय ताका दी. नवो उपादेश म्हळ्यार वो. तुज्या दुस्मानाचोय मोग कर. तुज्या दुस्मानांकय तूं लागीं दवर. वो जावन आसा नवो उपादेश जेजून दिल्लो. मोइजेच्या उपादेशाक मिक्वून वो उपादेश कशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजू निमाण्या त्या ब्रेसरा आपणाच्या मरणाच्या पयले दिल्लो उपादेश मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी कोणाचो मोग करता? आमी कोणाचो मोग करीजे म्हूण जेजू आमकां आज उलो दिता. दुस्मनाचोय मोग कर. तुका कश्ट दितल्या खातीर माग. एकल्यान तुका एका पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो दाखय. अशें हो नवो उपादेश जेजून दिल्लो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हांगासर तुमी जिवन आसात एकामेका माया मोगान एकवटान सेवा दिवन कुमो कर्ण तुमी जियेचे आनी अशें वो नवो उपादेश तुमी पाळूंक आज निमाण्या ब्रेस्तरा जेजू उलो दिता. आनी तिसरें ह्या निमाण्या जेवणाचेर जेजून येवकरिस्त घडलो. जेजू हातांत उंडो कान गेलो. दुसरें वाचप सांव पावलो आमकां सांगता जेजून कितें केलें म्हणून. आनी तेच शब्द मिसाच्या वेळार याजक मीस भेटयता आसतना म्हणटा उंडो कान घेवन जेजून म्हळें घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. घेया आनी पियेया. हे म्हजे रगत तुमचे पसत वारोवचे. अशें उंडो आनी वायन घेवन तो आपणाच्या कुडींत आनी रक्तांत बदलून आमकां येवकरिस्त जावन तो आमकां मेळटा. येवकरिस्तांनी घडलो आनी ते मिसांव ताचे हें काम ताचें येवकरिस्त सदांच आमकां मेळच्या खातीर याजकी मुनेरपण ताणें घडलें. तो म्हणटालो हें तुमी करा म्हज्या उडासाक. ह्या उतरां मुखांतर ताणें याजकी मुनेरपण घेतलें. ताच्या शिसांक तें मिसांव ताणें दिलें. हें मिसांव इगर्ज मातेंत पवित्र सभेंत हर एका इगर्जेंत हर एक याजक मिसाचें बलिदान भेटयता आनी हें जेजूच्या उडासाक करता. भावानो भयणीनो मिसाक आमी येता.
मिसाच्या बलिदानात आम्ही भाग घेता त्यांचं निमाणे जेवणार कितें घडले ते मिसाच्या वेळार घडता जेजून कितें त्या जेवणाच्या वेळार केले तेंच याजक आल्तारीर आसुल्लो उंडो घेवन तेच शब्द म्हणून ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची हे म्हजे रगत तुमचे पसत वारोवचे म्हणून येवकरिस्त आमकां घडोवन दिता उपरांत ते आमी कुमगारांत काण घेता आज देखून जेजून हें केल्लें वर्त तें घडीत आमी उपकारी मोनान तें घेता आनी देखून देवाक जेजूक आमी अर्गां दिवन आज येवकरिस्त आराधनाक धाकट्या आल्तारीर ते दवरतले आज आनी फाल्यां जेजूक आमी येवन आराधन करतले ताचे ते आमी उपकारी मोन दाखयतले जेजून आमकां ताच्याच कुडी आनी रक्ता मरिफात आमचो सांगाती जावन आमचो इश्ट जावन आमच्या आत्म्याचें खाण आनी पिवण जावन तो आमकां मेळटा हे आमी उडास काडटा आनी ताका आमी अर्गां दिता आराधन करता ताचो उपकार बावुरता भावानो भयणीनो तर आयच्या दिसा त्यो 3 संगती आमी उडासा काडया पयले सुवातेर येवकरिस्त घडुल्लो दीस आमी कुमगार काण घेता आसतना भक्तीपणान काण घेया जेजू मोगान म्हज्या काळजांत येवंक आशेता देखून हांवें ताका काण येवंक आशे जाय भक्तीपणान आनी मात्र न्हय जेजू दीस रात हांगासर त्या कपेलांत तो रावता आमकां स्वागत करूंक आमकां वेलकम करूंक देखून ताका आमी भेट दिवन ताचे कडेन ताच्या सांगाता थोडो वेळ करसून ताचे कडेन आमच्या काळजाचे कश्ट बेजारे सुख दूख सांगूंक आमी वेळ काण घेवचे तें पयलें आनी जेजून ताकाच ताणें आमकां ताचीच कूड आनी रगत दिलें तशें आमी कशें ताणें ताकाच मोडलो तशें आमी हेरांची सेवा करून आमकांच आमी मोडी जाय आमी सेवा करची ते आमकांच मोडुल्ले बरी जेजून कितें केलें तें आमी केल्ले बरी जाता दुसरें नवो उपादेश आमकां दिलो एकामेकाचो तुमी मोग करा म्हळें आनी मोग आमचो मोग केल्ल्यांचो मात न्हय आमचो मोग करिनातलोचोय आमच्या दुस्मानांचोय वैरींचोय आमी मोग करीचे म्हण जेजून म्हणान जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करया तुमी हांगासर आसात एकामेकाक तुमी भाव भयणी म्हणलें वळखून तांच्यो गरजो सुदारचूंक तांकां कितें गरज आसा हांवें कितें करीत तें उदार मनान कुशेन संतोशान आमी कर्ण वो जेजून दिल्लो उपादेश मोगाचो उपादेश आमी पाळूंक प्रयत्न करचे आनी तिसरें आमी हे जेजून शिसांचे पाय धुले आमी सेवा करची सेवा पवित्र सभेंत भरपूर आसा तुमी जाणात आमच्यो आस्पोत्र आसात आमचे आश्रय आसात आनी ऑर्फनेजी आसात आनी ह्या मुखांतर भरपूर सेवा जाता आनी ह्या मुखान जेजून आमकां दिल्लो तो उपादेश कशें हांवें तुमचे पाय धुले तशें तुमी एकामेकाचे पाय धुयजे म्हणलें तें सेवे मुखांतर आमी जारी करता अशें मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आयचो हो दीस भगवंतपणी आमी करची जेजूच्या मोगाचो उडास आमी करया कशें ताणें आमचो मोग केलो मोगाचो उपादेश दिवन कशें आमची सेवा केली शिसाचे पाय धुवन तशें आमी करूंक प्रयत्न करया तसो जेजू येवकरिस्तांत आमी ताका घेता तो आमकां सांगात दिवन दी आमकां बेसांव दिवन दी आमकां सदांच सांगात दिवन आमचो इश्ट जावन तो जावंक आशेता आमी ताचे इश्ट जावंक आमी प्रयत्न करया आमेन
सोमी आनी शिसांचे पांय धरले घडीत उगडास करता. आज आमचे मदीं आसच्या भावांचे पांय येसाक धरता. शिया मारिफात आमी एकामेकाच्या सेवांत जे जय म्हूण उलो दिता. उपादेश तुमका दिता म्हणटा सोमी आवे तुमचो केला तशे एका मेका सोमो करा तुमी नवो उपादेश तुमका दिता म्हणटा सोमी हावे तुमचो केला तशे एका मेका सोमो करा तुमी पंती आमचो सोमी बसता श्रीसा लागी सावा करता पळयलेगी तुमी म्हणटा आवे कितें केलें नवो उपादेश तुमका दिता म्हणटा सोमी हावे तुमचो केला तशे एका मेका सोमो करा तुमी उलो करता म्हाका तुमी मोगा म्हणो मेस्त्री तुमी जहाज म्हणजे होणे जागे मेस्त्रीचो मे तुमचो नवो उपादेश तुमका दिता म्हणटा सोमी आवे तुमचो केला तशे एका मेका सोमा करा तुमी नवो उपादेश तुमका दिता म्हणटा सोमी आवे तुमचो केला तशे एका मेका सोमा करा तुमी
बाबांनो भयणीनो आम्ही आतांच जेजून कितें निमाण्या ब्रेस्तारा केल्ले ताचो उडास काडून शिसांचे पाय दुल्ले बरी हांगासर तुमचे पाय हे आमच्या डिरेक्टरान दुले आनी अशें जेजून दिल्ली देख सेवेची कलतेपणाची हांगासर ताणें जिवन दाखयली. आता आमी देवाक अर्गां दिवया, जेजूचो उपकार बावड्या, आमची मागणी आता आमी देवाक समर्पिया. सर्गींच्या बापा बाप साहेबाक सर गवळी बापांक याजकांक तशें धार्मिकांक येवकरिस्ता मारिपात जेजूच्या सांगातपणांत तशें इश्टागतीन भरलेली जिणी जिवंक आनी देव परजेक प्रेरण जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणें आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर फुडाऱ्यांनी जेजू सारकें सेवेचो मनोभावान बरोवन निस्वार्थीपणी लोकांचें बरेंपण आसेवन तांची सेवा करचें बरें मन तांचे थंय रस म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर भावार्थ्यांनी तांच्या भावार्थी जिवितांत येवकारिस्तींतल्या तुज्या पुताक भेटोवन येवकारिस्तीक व्यक्ती जावन सेवेचे जिणे मारिपात तुज्या पुता जेजून दिल्लो नवो उपादेश जिवंक प्रयत्न कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी येवकारिस्तीचे पवित्रपणाची ग्रेस्तगाय समजून उर्बेन येवकारिस्तांत भाग घेवचें तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांनी प्रायस्तांव कुडी आत्म्याची भलायकी आनी गटाय लाभय तांकां पिडेसडें तशें एक्सप्रोना वेळी येवकारिस्तींतलो सोमी आदार जावं म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्तीच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी मिसाच्या बलिदानांत संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक तशेंच दिसपट्ट्या जिवितांत येवकारिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबा बांदून कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. भोव मोगळ बापा, ही आमची थोडी मागणी आमी तुका समर्पिल्यांत तितून देयन मानून घे. ताच्या सांगात आमच्या काळजांत आमच्यो गरजो आसा त्योय काळजांत तावन आमी तुका समर्पिता, त्यो तूं स्विकार कर. आमी आज तुज्या पुता जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो उडास काडन ताका मान करता आसतना आमी येवकर जेजू थंय आमचें जीवन बांदून हाडूंक ताचो मोग आमच्या जिणेंत जिवन त्याच्या मोगाक आमच्या बऱ्या जिणे मुखांतर साक्ष जावंक आमकां गरज आशी कृपा दी. ताणें दिल्लो मोगाचो उपादेश आमी आमच्या जिणेंत जारी करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C75. तुझे समोर बापा तुझ्या पाया तळा ओपून घेवच्या आमकांच तुका या पवी बलिदाना गे बापा गे वंडो Give आमचो वाव काणीक जावन भेटोवन दिता क्रिस्ता मासा रक्तांत बदल म्हूण परता. गे बापा गे वंडो गे आमचो वाव काणीक जावन भेटोवन दिता
ख्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता आमची सरस कथा पिडा शिडा ही दुबळिका एकच तू sacrifice Papa tuka समर्पिता के बापा घेऊनो घेवा घे आमचोवा काणीक जावन भेटोवन दिता ख्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता घे बापा घेऊनो घेवा घे आमचोवा काणीक जावन भेटोवन दिता ख्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता म्हज्या भावां भयणीनो मुझे आनी तुमचे हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्यान आख्या पयसुल्या आदावा सरस्वर मानून घे प्रितीवन बापा जितले पावटी वो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितले पावटी आमचे सडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय देखून भक्तीपणी ह्या सडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वर्षामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सरा पर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उडास घडून दवरलो आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खतनांतल्या शेळयेन तुका आपणाची भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकाणेची बली या वर्त्या संस्कारान तू तुझे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय या तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तू उजवाडायताय आनी एकाच प्रती मोगान एकठायताय देखून आमी तुझ्या कृपेची गोडसाण साकोन पुनर्जिवंत जेजू सारखे जावच्याक या विचित्र जेवणांत
वाट घेवंक लागीं सरताव आनी आतां सर्गीच्या दूतां सांगाती पृथ्वीमेर निरंतर आमी तुजी स्तुती गायताव. Pavit, 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 darbaraso सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. पहिले महाप्रार्थन. असल्या दिनवाशी काळजान बहुदयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येताव. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण आमी खालतेपणी प्रार्थिताव. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयताव. तिका तूं राख आनी चलय. अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयताव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा खातीर, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा खातीर आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या खातीर. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि चाकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाडूंक हे बलिदान आमी भेटयताव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करताव तांचे खातीर स्वास्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिताव. अख्ख्या पवित्र सभेचे एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस संभ्रमताव. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत पराधीन जालो. त्याच देवा आनी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे सदांच अवकार मायेक मरयेक भक्तीन वंदिताव. तेच परी ज्या पती भाग्यवन जोसेक तशेंच भाग्यवन पेद्रू पावलो आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस जाको फिलीप बार्तोलोम्यू मातेव फिलीप आनी तातेव लिन क्लेमेंट क्रिस कर्नेल सिप्रियन लॉरेस ह्या तुझ्या धर्मतांक आनी रक्षकांक आनी समेत तुझ्या भाग्यवंतां वंदिताव. तांच्या पुण्यान आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मोणयेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचे आनी रक्ताचे बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उडासाक आमी ती समर्पिताव. ह्या जिवितांत तुझे सवस्काय आमकां दी. शास्त्राचे केस्तेंतली आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आमचे पसत आणि समेस्त मनशांचे सोडवणे पसत कष्ट मरण आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणे आपल्या पवित्र हाताने उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणे उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि मुळे वो तुम्ही समेस्त घेयात आणि गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. परी जवान जातस ताणे आपल्या पवित्र हाताने खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगात पदकांचे बोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशां पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडताचो गुट परगटुया. Yesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू बापा, आम्ही तुझे म्हणयारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आणि सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली व जिविताचो उंडो आणि सडवण्याची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावट्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्कीसेदेकाची बेटवणी तुझे मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानव. सर पदवेदार बापा, तुझो दूत हे बलिदान सर्गार तुझे मुखार परो म्हण आम्ही खालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वेली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्यानी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. बाबा ताची मोर आसोन ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आणि आमा पातक्यांक तुझ्या अगणित काकुलतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फोवो तें फळय नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आणि जुवांव, स्टेफन, मातियास, बार्नाबास ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्ता साक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या सोम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशीर्वादान भरताय, पवित्र करताय आणि आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आता आम्ही देर घेऊन म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आस आमकां दी आनी आमचे केल्या तशें आमची पापां मागोस आनी आमकां काळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतरांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया जेजूक निमाण्या ब्रेसरा ताणें हो येवक्रिस्त घडुल्लो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक ताणें आमकां आपयलां आमी सुभागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D43 उंड्या आनी वायना रुपार तुमकां सर्वांक कुमगार दितलो दुखून तुमी हातार कान घेनासतना केवल आनी केवल जिबेंत कुमगार घेवचो.
हाती हुंडो घेतलोय तुवे तुझ्या हाती वायनाची काळ दिवसा अर्पिलोय तुवे तुकाच मनशा कुळा सोम्या मी आल्या तुझ्या जेवणा मासरागात तुझे भक्तीन सेवच्या आमकां स्मरून पेल्या दिवच्या तुका सागसा येवच्या सोम्या मी आयला तुझ्या जेवणा मासरागात तुझे भक्तीन सेवच्या आमकां स्मरून पेल्या दिवच्या तुका सागसा येवच्या तुलय तुवे पायश्री सांचे केले दिन पोणी ते संसाराचे निसाव दिले लहानपणाचे तुझ्या कामी पाय आमच्या सेवाचे सोम्या मी आयल्या तुझ्या जेवणा मासरागात तुझे भक्तीन सेवच्या आमकां स्मरून पेल्या दिवच्या तुका सागसा येवच्या सोम्या मी आयल्या तुझ्या जेवणा मासरागात तुझे भक्तीन सेवच्या आमकां स्मरून पेल्या दिवच्या तुका सागसा येवच्या आम्ही फांडे सर्गी सोका पाली ये वालीचे जेवणां तुझ्या दियाम काबोर अशेष मोराली दिवना मी फोर सोम्या मी आयल्या तुझ्या जेवणा मासरागात तुझे भक्तीन सेवच्या आमकां स्मरून पेल्या दिवच्या तुका सागसा येवच्या सोम्या मी आयल्या तुझ्या जेवणा मासरागात तुझे भक्तीन सेवच्या आमकां स्मरून पेल्या दिवच्या तुका सागसा येवच्या
प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तू आमकां या संवसारांत वांटो दिताय आनी तांतूं तुझ्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासनाक दादोशी कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सोमयान गेसमनी मळ्यांत मागणी करून सल्मोत्सवाची नवी चरित्रा बरयली. असो हुगडास काडून साक्रमेंत विशेवाच्या अल्तारीक आमी व्हरतल्या आनी फाल्यां पर्यंत आमच्या आराधनाक दवरतल्या. आतां पुरशावार साक्रमेंत विशेवाच्या अल्तारीक व्हरतल्या. पाप गिल्बर्ट डिसोस आराधनाची रीत चलोवन व्हरतले. J 13. Mister Vici, mai me bore coriso, samsaraच्या भोवतावलेल्या अमोलिक त्या रक्ताचो आव्हार कुशीन जमगेतल्या प्रजांच्या वरायाचा शापासून मुनी झाला आपुणा काळकुशीचो आपल्या मोदे भोवून गेलो शिमटांशी वचताचो जिणीशी काबार केलो ताकून वेचीत मोगताचो निमाण्या त्या रातीचे उणा बारामध्ये बसोनी कैदो पाडून शेळ्या शेंडस हाती मुंडो घेऊन आशीर्वाद सोमिशीसान वाढता आपल्याच हाताने ससने सप्तो सप्ताने का मुंडो मासान बदलता कळशीतलो तो द्राक्षारस क्रिस्तारगत संपवता विश्वांकळा नासले पत्र दवरतान मात देर जाता.
तुझी भेट मिस्तिरवीची नाही मे भरे कुळीसो संसाराचे मोल सांदिल्या अमोलिक त्या रक्तासो आकार कोशीन संगीतल्या प्रसांच्या पोरायांसो मनशा पासून मनीसालो आवडवकार कुशीसो आपल्या मोदे भोवून गेलो शिंदांशी वसतासो जिणी शेकी खबर गेलो दाखवून विचित मोक्ताचो मी माया त्या रातीचे बारा मोदे बसोनी कैदू पाळून शेळी शेवटस जाती हुंड घेऊनी आशीर्वाद सोमीशी मंत आपल्या दातानी सक्रामेंत असल्या जेसूकू आणि मोळ्यांत असल्या आमच्या सुमयांक थोडो वेळ आमी सांगात दिवंकू हांगासर जमल्याम जेसून म्हणली ती उतरां एक घंटो भरू तुमच्या सांगाता हांगासर जागृत रावंकू तुमच्या नजो जालेंगी मागा तुमी ताळण्याचेर जैत वरण अशें तुमकां कृपा मेळच्या खातीर त्या खातीर पेद्रू मागणें करूंक त्या वेळार सलवालो आसता ताचेर चड कश्ट येवंक सुरू जाले आनी तो वायटाक वळख जालो त्या खातीर ह्यो थोड्यो घडयो आमकां मागण्यांक आदार जावन दी देवाच्या कृपा मागया देवाचे सकत मागया देवाचे बोळ मागया देव आमकां ताच्या कृपेन मागोवंक जाय पुरतें आदार दिवन दी आमचे मन काळीज सरस्पते उबारूंक कृपा दिवन दी आमचे गायन साक्रमेंतांतल्या जेसूक स्वादीक साक्रमेंता हे गायन आमी करतना आमचो देव आमच्या सोवें ह्या उंड्या रुपार रावोवंक आमचो देव आमच्या सांगात दिवचे खातीर आमचो देव पातक्यांचे काण जावचे खातीर ताणें घडलोलो येवकरीस आयच्या दिसा तो उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें रावोवंक आशिल्लो तोमासाक म्हणा लागलो जेसू हाड तुजें बोट हाड तुजो हात म्हाका आपटून पळय हांवच तो आनी तोमास त्या जेसूच्या हाजेरचेर विश्वास दवरूंक शकलो जेसूच्या दर्शन चोडूंक शकलो त्या खातीर त्याच भावार्थान आमी गायन करया उबे रावया गायन ह्या 7 स्वादीक साक्रमेंता स्वादीक साक्रमेंता कालत्या या बिडारा रावला येऱ्या वारा बापाच्या कुवारा सोमे उबांताळे काळजा आमची भेटयता गायना स्वादी साक्रमेंता स्वादी साक्रमेंता स्वादी
sakramenta आमका बासों रावल्या तुझी देव सकासा आमची दुका पुसता तुझे सचिदावून येता आमची बेजाराय सांगता स्वाती सक्रामेंता स्वाती सक्रामेंता Swati Sacramenta Atos amso vishe Vada lamodlochi Raktai tu amso de Usa berdaya पण करता तुझे सोया पाते रसा स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता देख रोपुण्याचे पण वाढत्यान दिसचे मोका मोळ देवाचे वांगड केण तुझ्या सारख्याचे Chini santo samchi Swati Sacramenta Swati Sacramenta कोणा दिमी घालून जातात आणि दिमी घालची वा अस्कत्यांनी पिडेस्तांनी बसोनी आम्ही या मागण्यात भाग घेऊनचे आणि चढ उर्बेन आणि एकाग्रतेन भावार्थान या मागण्यात भाग घेऊंक सुमी आमका फावो करून दी ताची कृपा आम्ही मागया सुम्याचे सु या स्वादी सक्रामेंतांत मनशाक सांगात जावच्या खातीर मनशाक गटाय जावच्या खातीर पिडेस्ताक वैजाची गरज आसा हे समजलो दैविक वयस तूं मनशा सांगाता रावोंक तू मनशाच्या कुडी भितर रावोंक मनशाच्या जिवा भितर वचोंक हो येवकरीस तुवें घडलोय आयच्या दिसा आनी तूं मोळ्यांत वचोन सॅक्रिफीस भेटोवच्या पयलें बापा लागीं मागणें करूंक पावलोय आम्ही मागता सोमिया जेसू तुझ्या लागीं पेद्रूक तुवें म्हणे एक घंटो म्हजे सांगाता रावून मागणें करूं तुमच्या नजो जालें गी आमचे सैम सोमिया तुका कळीत आसा आमचे अस्कतकाय तूं जाणाय आमच्या मोतीचे चंचलपण आमची मोतीची चिन्नां गुंचे आमचे कुडीचे अस्कतकाय तुज्या मुखार दवरून हो थोडो वेळ मागण्यान करसूंक तूं आमकां कृपा दी तूं आमकां आदार दी आमी मागता या नमस्कार करिया या नमस्कार करिया या नमस्कार करिया दनिया तुमचे
तुमची जबाब येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया हांगासर मोळ्यांत आमच्या खातीर क्रिस्तोच्या सोमयांक येया नमस्कार करिया मोळ्यांत ताणे बगच्या सर रितेपणांक येया नमस्कार करिया मोतयेन येवच्या सर आक्लासाक येया नमस्कार करिया आमच्या खातीर तो कस सुंगेच्या जेसूक येया नमस्कार करिया सर्वांनी सांडून घाला म्हणून अनुभव करच्या जेसूक येया नमस्कार करिया आमच्या पातकांचे परिपण करच्या जेसूक येया नमस्कार करिया आमच्या खातीर प्रार्थना करच्या सोमयांक येया नमस्कार करिया आमच्या खातीर बापाक सॅक्रिफाइस भेटोवच्या जेसूक येया नमस्कार करिया मोगळा जेसू मोळ्यांत तुका बगलें ते रितेपण सुखी दाड विशेष जावन आसा अपोस्तोली त्या वेळार तुका सांगात दिवंक सकलेनांत निदेंत पिकिले पुरासनांत ते बुडले आनी ह्या वेळार मागण्यांक तांणी तुका सांगात दिलो ना ताणीच तुझ्या लागीं मागणें केल्लें सोमया आमकां मागणें करूं शिकय तांणी केल्ले प्रार्थना आसा आतां सोमया हिस्स करपा आमी मागता आमच्या ह्या थोड्यो घडयो आमचें मन काळीज तुजे थंय उबारून तुका नमान करूंक तुका आराधन करूंक तुका नमस्कार करूंक आनी तुजी स्तुती गावंक तूं आमकां फावो कर सर्गींच्या राजांत सांत भक्तांक आनी देवदूतांक तुका सदांच हरसूंक नावाडूंक तुज्या स्तुती गावंक तुवें फावो करचे कृपेचो एक भाग एक वांटो आमकां फावो कर आमकां ह्या वेळार तुझ्या संगता मागणे करूंक तू आमकां आदार दी तू आमकां घटाय दी आराधन करता सोम्या हांव तुका संतोषान बोरला काळीस मोचे राव्या काळजान सोडनो नाका नाका सोम्या म्हाका काय दुसरे आराधन करता सोम्या हांव तुका संतोषान बोला काळीस मोचे राव्या काळजान सोडनो नाका नाका सोम्या म्हाका काय दुसरे तुमची जबाब आराधन करता तुका सोम्या जेसू 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 आमचो सोडवणदार जाल्ल्या जेजू क्रिस्ता आराधन करता तुका सोम्या आमच्या पातकाचे परिपण दिवच्या आमच्या सोम्या जेसू आराधन करता तुका आमचो कर इश्ट जावन हांगा हाजीर आसच्या जेसू क्रिस्ता आराधन करता तुका सोम्या आमच्या खातीर बापा लागीं मागणे करच्या सोम्या जेसू आराधन करता तुका सोम्या जेसू उंड्या देवदूतांचो उंडो आमचे खाण करून दिल्ल्या सोम्या जेसू आराधन करता तुका सोम्या आमचे पोषण जाल्ल्या सोम्या जेसू आराधन करता तुका सोम्या पातक्यांक गटाई आणि पोषण जाल्ल्या जेसू क्रिस्ता आराधन करता तुका सोम्या आमच्या काळजांत रावूंक येवच्या जेसू क्रिस्ता आराधन करता तुका सोम्या दैविक बेसावा आमच्या काळजांत फावो करच्या सोम्या जेसू आराधन करता तुका सोम्या सर्गीच्या देवदूता सवे मेळोन आराधन करता तुका सोम्या मोरयमचे माये संगी मेळोन आराधन करता तुका सोम्या जेसू सांत आंतोन आमच्या पात्रोना सवे मेळोन आराधन करता तुका सोम्या सर भावार्थ्यांच्या नावान आराधन करता तुका सोम्या तुका वळखनातल्याच्या नावान आराधन करता तुका
करतल्यांच्या नावान आराधन करता तुका सम्या जेजू तुझे थंय मोग दाखयनातल्याच्या मनशाच्या नावान आराधन करता तुका सम्या जेजू आमच्याच फातकाच्या शेळेपणा खातीर आराधन करता तुका सम्या जेजू आम्ही तुझे थंय दाखयल्या निर्लक्ष्या खातीर आराधन करता तुका सम्या आमच्या फातकाच्या पारीपणा खातीर आराधन करता तुका सम्या जेजू सगळे आमच्या काळजात आराधन करता तुका सगळे आमच्या सत्तेत आराधन करता तुका सम्या जेजू सगळे आमच्या आत्म्यात आराधन करता तुका आख्या भावार्थान आराधन करता तुका सम्या जेजू वडा मोगान आराधन करता तुका सम्या जेजू आम्ही बरोवया सर्गींच्या दुता सवे मेळोवन आमच्या सरेस्परा देवाक ताणें केल्ल्या महात कार्यां ताणें केल्ली व्हड कार्यां जावन आसा ताज्या पुताकच आमच्या खातीर वपसून दिलो ताज्या एकल्याच पुताक आमकां आमच्या पातकाचें पारीपण दिलें त्या बापाक हे देवा बापा सर्वेस्परा आमी हें गायन करतना आमी सरेस्परा देवान केल्लो महान मोग सरेस्परा देवान दाखयली महान कृत्यां सरेस्परा देवान दाखयली ती काकुळटू आमी उडासा काडया हे देवा बापा सर्वेस्परा आमी हे गायन भावार्थान भक्तीन करचें ये देवा बापा सर्वेस्परा सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता सरेस्पर आमच्या देवा आदा विमेच्या पातकातावन मनुष्या कुळांनी दाखयल्या सर पातकां खातीर अविधेयपणा खातीर मनशाक मरण पावस जाताना मनशान ससनाक नाश जाताना मनशान दैवीक संबंध वगडायतना बापा तुज्या पुताकच ह्या भुमीचेर धाडलोय तुज्या पुताकच ह्या संवसारी धाडलोय तुज्या पुताकच आमच्या काळजा लागीं येवंक तुवें अवकाश फावोर केलोय तुका नामान तुका आराधन तुका स्तुती तुका होगळाप महान तू आमचो देव आमचो रक्षक आमचो सोडवंदार आमचो खरो बापूय आमचो जीव सांबाळतलो देव तुका आमी सरपडो नमस्कार करता तुका आमी वंदन करता तुका आमी तुज्या मुखार भक्तीपणी सरपडोन तुका आराधन करता ये जेसू क्रिस्ता सडवंदारा सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता मनुष्य कुळाच्या महान इष्टा श्रेष्ठ गवळ्या जेजू क्रिस्ता सर्गीचो तो वैभव सांता भक्ताचो सांगात आणि चड करून देव बापाच्या त्या बोगा मायपासाच्या बांदांत थावन मनशाक सांगात दिवच्या खातीर सर्ग त्याग करून सर्गीचो सुख त्याग करून सर्गीच्या देवदूताचे गायन सांडून पातकी मनशाक आदार जावच्या खातीर ह्या पृथ्वीचे देवन आयल्या सोम्या आमच्या सोडूनदारा आमच्या तारोका तुका आमी सश्टांग नमान करता तुका आमी सरपडोन आराधन करता तुझे वडपण तुझे त्याग मनशा कुळाचो तुजो अपार मोग आमी वळखून घेवन तुका आमी सश्टांग प्रणाम वंदन आणि प्रणिपात करून
तुझे मोगाचो त्याग वाखाणूक आमी आशेताव. आमकां सत्यन बर, आमकां कृपेन बर, आमकां तुज्या बळान बर. तुवें बसयलो पवित्रात्मो आमचेर देवोन येवन दी. तुवें बसयलो पवित्रात्मो आमच्या कुडीचेर, मोतीचेर, काळजाचेर देवोन येवन थंस करो दे म्हणून आमच्या तोंडांनी ओंठांनी उसाची कृपा आमकां पावो जावन दी. सरस्परा देवा, तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां अभिषेक कर, आमी प्रार्थना करता. ये पवित्रात्म्या सत्यवंता सरपडून तुका नामान करता. आराधन आनी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता. पवित्र करणारा पवित्रात्म्या, मनशाक विश्वास कितलो महत्वाचो तितक्यांत तू आमकां चड गरजेचो. तुज्या विणे बापाक, सरस्पराक आब्बा बापा म्हण उलो करूंक आमी सकनाव. तुवें जेजूक 40 दीस 40 राती अरण्यांत मागणे करूंक प्रेरण दिल्ले. आमकां तूं सांडी नाका, आमकां तूं सोडी नाका. आमचे मन, आमचे काळीज सरस्परा देवा ते उबारूंक, ताची स्तुती गावंक, ताका वाखाणूंक, ताका आयकूंक आनी ती उतरां काळजान जगोन दवरूंक. पवित्रात्म्या, तुज्या प्रेरणान बर, तुजी सकत तूं आमकां दिनाय. जेजूची उतरांची महत्व, जेजूच्या उतरांची व्हडविकाय, जेजून शिसांचे पांय धुवन शिकयलो तो लिसांव आमच्या सैमांत बिलकुल अर्थ करूंक जायना. आमकां तो जियोंक जायना. तुज्या सक्तीन बर, तुज्या कृपेन बर, तुज्या प्रेरणान बर, आमी तुज्या लागीं प्रार्थना करता. येवकार पवित्रात्म्या, तुका आमचे मोदे, तुझे सत्य नाम काबर. रातू आमचे सोबे. पवित्रात्मा आमचे मना उसवाडोवन दी. पवित्रात्मा आमकां उसवाडान बरोवन दी. पवित्रात्मा आमचे कान मन देवा ते उबारून फावो करून दी. आमी म्हणया उलय समया आयकतात सेवाक सरेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची वार्ता. महिमा तुका येसूया. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता गेसेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा आनी हांव ते पेल्यान बसून मागणें करता. आनी पेद्रूक जेबेदेवाच्या दोगा पुतांक सांगता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिस्त जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हज्या सांगता जागरण करता. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सर पडोवन मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, साद जाल्यार म्हज्या वयले संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बागार तुका तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसा सरशीन आयलो. ते न्हिदोवन आसले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? एक घंटो भर म्हज्या सांगता जागे रावोंक, म्हज्या सांगता रावोंक तुमच्या नजो जालें. जागे रावा आनी ताळ्ळें सांपडना अशें मागणें करा. आत्मवतार सकरें पूण कूड अस्कत. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमी बसया. मागण्याचें बोळ, मागण्याची गठाई, मागण्याचें प्रेरण अपार जावन आसा. दाखवाल फांटो एकवटां रावल्या शिवाय जेसू म्हणटा तुमी फळां बरीत जावंक शकनात. बापाच्या एकवटांतून वेगळो जालो वेंचीक पूत आपणाची खुशी, आपणाची इच्छा, आपणाची कुशालाय म्हणून लागलो
आणि दुखराच्या गुडाक पावलो. मनशाची ती अभिलाषा, मनशाची ती देव कुटाम बापायचो सांगात सांडून जेवची सवय येवेक तशेंच घडलें. देवा बरी जाय जम नाशिवन देवातावन पयस गेली. आमी मागणें करूंक सकना हे आमी वळखून घेसय. आमी आमच्या देवाक बापा म्हणून उलो करूंक सकना. सम्मेलेची आवय हान्ना तेंपलांत दुखां गळोवन आपणाच्या आस्कार उस्कार सरस्परा देवा मुखार दवरल्या बरी. आमचे रडणे रुदान, आमची आशा, आमची गरजो, आमचे कंत, आमची बेसाराय सोम्या मुखार दिवंक आमी सुकल्या. आमी सोम्या लागीं काकुळट मागया. सोम्या आमकां बक्षी तुवेंच कुर्सार केल्लें मागणें आमी आतां परत्यान म्हणटा. जेसू तुवें आमच्या सांगाता ह्या घडये बापा लागीं हेंच मागणें करीसय. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ज्ञानांत. आमी हेंच मागणें जेसू तुज्या सवे आमी करता. तुवें बापा लागीं हें मागणें पुनरावर्तन करीसय. आमच्या खातीर मागासय. आमकां बक्षी म्हणून प्रार्थना करीसय म्हणून आमी तुमच्या लागीं प्रार्थना करता. देवा दयाळ काकुळतीच्या कितल्या पुर्बेचे कंतार हे देवा दयाळ काकुळतीच्या. आमी हे कंतार साबार बटी म्हणलां, पूण ह्या कंतारान तुजो आत्मो, तुजी बगणां, तुजे देवा लागीं असलो बांद, तुज्या सरस्पर असलो संबंध कितलो घडोवन आयला. देवान आदामाक ताचो स्वास दिल्लो. जेजून ताचो पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर धाडलो. ह्या सत्तेच्या बळान बापा आमी ताजे लागीं मोगान आमचो संबंध जोडूंक, आमकां बापा लागीं तो मायपा सोडूंक, आमी बापा लागीं मागणें करूंक, बापा लागीं आमचो संबंध जोडूंक आमी प्रार्थना करया. देवा दयाळ काकुळतीच्या. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या. बापय म्हणून आडवड नाका, भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. येचेसो हांव काकुळट मागता, दितालो म्हूण पातेता. सरमोजी पाकांव कांटळटा, आयच्यान ती सकट जाणटा. तुझे जबाब सुमी आमी तुझ्या लागचें बोगसाणें मागता. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. सुमी आमी तुझ्या लागचें बोगसाणें मागता. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. अपुर्बायेन मागणें करूंक आमी सलवाल्ल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. मागण्याच्या वेळार आमचे काळीज म्हूण तुजे थंय उबार नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. आमच्या वाठांनी तुजी स्तुती गावंक पाटी केल्ल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. देवदूताचें गायन आमच्या जिबेर आमी उसारी नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें. पवित्र पवित्र दळबारचो देव म्हणून आमी सांगूंक फाटी केल्ल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. मागण्याचो वेळ चडायचो पुरासनाचो केल्ल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. तुज्या लागीं संबंध बांदून हाडूंक आमी मौन करी नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें. अर्ध्या मौनान मागणें केल्ल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. मागण्यात काकुळ तूं मागा नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. दुस्माना बोगसोन मागणी करी नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. आमच्या गरजेवंत भावा भयणीक आमी खातीर प्रार्थना करी नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. आमच्या शेजारा मागणी करी नटलो पळयल्या मनशा खातीर तुज्या लागीं काकुळ तूं मागा नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें मागता. इस्रायल प्रजेन भांगाराच्या वासू केल्ल्या वेळार मोइसे मुखार पडलो. ताणें केल्ले प्रार्थना तुका मानवाल्या बरी. आमी त्यातल्या कतकती उर्बेन मागणे करी नटल्या खातीर. सोम्या आमी तुज्या लागीं बोगसाणें. अब्राहमान 50 सण 40 सण 20 सण 10 सण
अशें पाक्या खातीर परत परत मागणें केल्लें आमी जियेनांतल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता आमचे मागणें फकत वांटाची स्तुती जाल्ल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता वेळाचो धनी तूं म्हूण वळखून तुका वेळ दिवंक फाटी केल्ल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता तुझ्या क्रुसाच्या मरणाक आमचे पाता कारण जाल्ल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता ते जरबादाचे मार आमच्या कुडी पडत आसले तुवें घेतल्याक तुका घेवंक कारण जाल्ल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण तू मागता देव जावन तुका धुळीन पडोवंक आमी कारण जाल्ल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता हेरांक वाईट देख दिल्ल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता आमच्या शेळेपणा वरवीं आनी एकलो पातकांत पडल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता तुवें पांय दोन सेवा करची देख दिल्ली ती आमी जियेनांतल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता बऱ्या समारिताच्या वापारींत दोगा जण पळोवन पळयतल्या बरी निर्लक्ष्य केल्ल्या आमी केल्ल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता गरजेवंत भाव भयणीक कुमो करनातल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण कोप शेळे उदाक ते तुकांस दिवचे म्हूण वळखून सेवा करिनातल्या खातीर स्वामी आम्ही तुझे लक्ष बघसाण मागता सुमयाचे सू या घडये तूं मोळ्यांत कसताताय वळवळताय तूं दुखेस्तालाय तूं खंतीन भरलाय सक्टान तुका सांडून घाला म्हूण बघता आमी मागता सुमयाचे सू तुवें तुजो स्पिरीट आमकां दिना जाल्यार तुवें तुजी कृपा आमकां दिना जाल्यार तुवें तुजें बळ आमकां दिना जाल्यार आमी सैमात अस्कत आनी ह्या कुडींत आसले आमी आमचें मन काळीज तुजें तें उबारूंक शकना आमकां तूं आदार दी आमकां तूं कृपा दी या बागेवंत हप्त्यान चड करून फाल्यांच्या दिसा सुमिया तुजें मरण आमी नियाळटा आसतना क्रुसाचो मिस्तर आमी नियाळटा आसतना आमी मागता सुमिया तुज्या लागीं तुज्या मरणाक म्हजें पाता कारण तुज्या क्रुसाक खेळोवंक म्हजें शेळेपण कारण तुका तें सगळे वळवळे बगोवंक हांवें तुजें तें दाखयलें निर्लक्ष्य म्हूण वळखून घेता तुज्या लागीं हांव काकूळट मागता Bogo sumia patkamuchi bogo Bogo sumia patkamuchi bogo Sumia Jesu या सर आश्रयाच्या निवासीच्या नावान तुझ्या लागीं हांव उपकार मागता तुझ्या पुताचे रक्ताचे थेंबे ह्या आमच्या भावांक भयणीक मेळोवन दीत कृपेचे थेंबे तांकां लाभोवन दी तांचे कश्ट पळय तांचे दूख पळय तांचे एकसूरपण पळय तांचे रितेपण पळय तुका ह्या भुमीचेर धाडलो प्रेरकत्मो तुजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर दंडसतल्यांक सुटका कैद्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट आनी दुबळ्यांक बरी खबर प्रकट करूंक तुका ह्या भुमीचेर धाडलो सुमयांचे सू आमच्या आश्रमांत मुस्तसान दुखीच्या कश्टांच्या वळवळ्यांत आसात कुटुंबाच्या निसांडला म्हणी तांकां थोड्यांक बगता आनी कठीण तांच्या जिणेंत दूख आसा तांच्या जिणेंत चुकून कांय तांणी पाता केल्लेंय आसा अन्या देवाक सरसीन मोतीच्या बेसाऱ्या वरवीं तांणी एमोसाच्या वाटेचीच पोण गेल्ल्या वरवीं तांणी गेल्लेंय आसा हें सगळें तूं जाणाय सुमया कुंभाराच्या जरमयाच्या पुस्तकांत तुवें कुंभाराचो दाखलो दिवन कुंभाराच्या हातान फुटलें आयदान नवें करूंक तुका जाता म्हूण तुवें आमकां उडापे केलाय त्या खातीर सुमयांचे सू ह्या सगळ्यांक हांव तुज्या हातीन वपसून दितां ह्या सगळ्यांक हांव तुका भेटोवन दितां तांचेर तूं दयाळ जा तांचेर तूं कश्ट तांचें तें मोवाळ जा तांकां तुज्या कृपेन बर हे घडी भर हांवें तुमच्या खातीर मागतां जाणा एकल्या खातीर मागतां म्हज्या खातीरय तुवें मागासय आमी एकल्या खातीर मागी हांगासर सकना ना आमचो देव आमकां राखून दी आमकां सुडका दिवन दी सरितीच्या खंतींतले बेजाऱ्यांतले बंदड्यांतले उणेपणांतले शेळेपणांतले आमचो देव आमकां सुडका दिवन दी आमी सुमया लागीं विश्वासान प्रार्थना करया
तुमची अस्कत काय कितें आसा पिडा आसा दूख आसा गांठी दूख आसा न्हीद पडना आनी तुमकां उद्वेग जाता राग येता सोंसणी काय ना हें सगळें जेसूच्या मोड्यांत मागणें करच्या जेसू लागीं ताच्या मुखार दवरया थंय तणयुंचे थेंबे थेंबे रक्ताचे कुरपेचे आमच्या त्या अस्कतकायेचेर पडोवन दी आमच्या दुखीचेर पडोवन दी आमी प्रार्थना करया तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो निराशी जावचो ना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो निराशी जावचो ना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो तुमची जबाब सोम्या आमकां तुज्या कृपेन भर सोम्या आमकां तुजे कृपेन भर आमची अस्कत काय आमी वळखोवच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन हेरांचेर दुर्सोंचे आमी सांडच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन खरो संतोष आमकां मेळच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन भर खंत बेजार आमी सोडच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन तूं आमचो राखणो सोमी म्हूण वळखोवची कृपा मेळच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन भर फाटली जिणी आमी सांडच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन सोर आमची पाक्यांची मुळां तुडच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन भर तुजी स्तुती वाखावणी करची कृपा आमकां मेळच्या खातीर सोम्या आमकां तुजे कृपेन भर सरेस्पर देवा तुझ्या खातीर हांगासर यासा खातीर हांगासर निवासा खातीर हांव तुज्या लागीं प्रार्थना करता तुवें आमकां सांबाळीसय तुवें आमकां आदारशीसय तुवें आमकां कृपेन बरीसय तुज्या लागीं मागता सांबाळ म्हाका येसू मिया कित्याक तुजे रावपाक येला सुम्याचे बक्षाणे मेळोवंक गरजेचे कितें म्हळ्यार कितल्या मापान तूं हेरां बक्षिताय हे राग क्रोध पारीपण हगे हे सगळे सैतानाच्यो कुतांत्र्यो तो आमकां फास म्हणटा रागाच्या त्या जिनोसार रावोंक तो नाडटा आमी ताच्या फुसलोवणेक बुलतावंक आनी बक्षूंक फाटी सरता बक्षाणे पवित्रात्म्याचे ती सत्तेचे बळ बक्षाणे सरेस्पर देवाच्या कृपेचे देणे बक्षाणे देवाच्या सैमाच्या मनशाचे गुर्त देखून आमी सकड प्रार्थना करया आमच्या सर दुखयल्यांक बक्षाणे मेळोवन दी आमकां वायट करतल्यांक बरेपण जावन दी चड करून आख्ख्या आमच्या भारत राष्ट्रांत क्रिस्तवांक दूख दितल्या आमच्या भावंडांक तांकां बरेपण जावन दी बेसांव मेळोवन दी तांकां आदार मेळोवन दी आमी सरेस्परा देवा लागीं प्रार्थना करया एक घडीभर मौन रावन आमच्या दुस्मना खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका फाल्यांचो दीस आपुरबेसो जावन दी सकड लोकांक शांती समाधान सुडका मेळोवन दी आमकां सकटांक कृपा बेसा मेळोवन दी आमी क्रुसा सावळेंत रावून हें गायन करतना आमी बरवया क्रुसाच्या सावळेंत रावलेल्यांक थंयसर बरेपण जाता क्रुसाच्या सावळेंत रावलेल्यांक आशिर्वाद मेळटा क्रुसाच्या सावळेंत रावलेल्यांक दुखी परिहार करता क्रुसाच्या सावळेंत रावलेल्यांक कश्टाचे आनी पारीपणाचे वायटाक आमी बऱ्या करण्यांनी भरती करचें कितलें तें समजता क्रुसार आमचो देव आपणाच्या लोकां खातीर वळवळचें आमकां दिसता उबे रावन भक्तीन बावडटान गायन करया खुर्सा सावळेन रावून तरी विशेव आमकां मेळटा जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां मेळटा क्रिस्ता क्रुसा आमारुका
पोटलो धरला सोम्या सर्मान बोगळा पावो तुका आसा झाल्या देवा आसा झाल्या देवा. लाईट घाला इकडे बसा. लाईट घाला. पण सकाळी 6 वरार 7 वरापर्यंत प्रोविडन्स घरच्यांनी ते सक्रामेंत आमकां येवन मागणें करचें. मागण्याचें एक रूप तुमकां दिलां आनी 2-3 कॉपी दवरता. तुमी मागासे म्हण उपकार मागता. कोणाकी जर तर एका घरांत कोणाकी थोड्या घरान वाचूंक येदोळी सोर करूना बेदिसता म्हणटात. गरज पडल्यार तुमी आमची स्टुडंटांत तांचे इल्ले कुमोक मागयेत तशें करयेत म्हणून आमच्या डायरेक्टरान पात्रांनी सांगलां. देखून न्हू उडास करा. कितल्या वेळार आतां प्रोविडन्साक कितल्या वेळार आतां न्हू प्रोविडन्स कितल्या वेळार 6 वता न्हू 7. ताज्या उपरांत 7